विसावा उपरांत तुमकां येवकार. कदंबाच्या शटल बसींतल्यान आतां प्रवाशांक उबे रावनी व्हरतात. पणजे, मडगांव आनी वास्को मार्गाचेर शटलांची येणावळ वाडोवपा खातीर महामंडळान ही आयडिया काडल्या. खासा राजपत्रीत अधिसुचोवणी काडून महामंडळान ही वेवस्था अधिकृत केल्या. मात उबे राविल्ल्या प्रवाशांक तिकेट कितली आसतली ताचो उल्लेख ह्या अधिसुचोवणेंत ना. कदंबाचो एकलो अधिकारी हाचेर उलोवंक तयार ना. कदंबाच्यो शटल बसी फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं चलतात. चड करून ऑफिसांनी यो वच करपी लोकांची बेगीन पावपाची वेवस्था जावची म्हूण ही सर्वीस चालू केल्ली. सध्या म्हापशां पणजे, पणजे मडगांव, पणजे वास्को, मडगांव वास्को, पणजे फोंड्यां आनी पणजे सांखळे अश्यो कदंबाच्यो मिनी बसी चलतात. हातूंतले पणजी, मडगांव आनी वास्को हे तिनूय मार्ग राष्ट्रीयकृत. आतां मेरेन शटलांतल्यान प्रवाशांक फकत बसून वचपाक मेळटाले. उबे रावचे पडल्या तिकेटी दिवपाच्यो बंद करून फाटल्या शटलांत घालताले. पूण नव्या आदेशा प्रमाण प्रवाशांक शटलांतल्यान उबे करूनय व्हरतात. मात उबे राविल्ल्यांक तिकीट वेगळी आसता काय हाचेर कदंबाचो कोणूच उलोवंक तयार ना. It is because at peak hours there is always rush, particularly from Margao side, okay, and in the evening from Panjim side. So ताका लागून ती सर्वीस दिल्ली आसा, स्टँडिंग अलाव केल्ले आसा. It is also notified. आणि हातून भितर गैर कांयच ना. It is not illegal or any violation of Central Motor Vehicle rules, because never the capacity of the bus, that is sitting plus standing, is exceeded. Number 4, it is an voluntary service. Nobody forces you to go into standing in any shuttle service. प्रुडंट हाचेर येरादारी संचालकाक मेळ्ळे. येरादारी संचालक अरुण देसाय म्हणटा, प्रवाशांच्या मागणे वेल्यान सरकारान ही वेवस्था केल्या. कदंबाच्यो 60 शटल बसी आसात. पणजे मडगांव मार्गा खातीर शटलाच्या तिकीट दर पत्रका प्रमाण शटल बसींत बसून वतल्या प्रवाशांक 26 रुपया, जाल्यार उबे रावन वतल्यांक लोकल बसीची तिकीट घेतात ती लागू जाता. मात शटलांतल्या प्रवाशांक अश्यो वेगवेगळ्यो तिकेटी दितात काय हें प्रवाशांनी उलोवन दाखयल्या शिवाय कळपाक शकना. मात सकाळीं आनी सांजे बस स्टँडाचेर गर्दी पडटा आनी लायनी लागता तेन्ना प्रवाशांक कदंब शटलांतल्यान उबे करून व्हरतात इतलें खरें. पणजेच्यान आमचो खबरांकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या पोर्तुगीज सांस्कृतीक महोत्सवा वेल्यान स्वातंत्र्य सैनीक चाळवल्यात. ज्या पोर्तुगीजांनी गोंयकारांचेर जुलमी राजवट चलयली तांच्या संस्कृतीचो महोत्सव गोंयांत मनयतात हाचे इतली दुर्दैवीक गजाल ना. असले प्रकार गोंयांत खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी स्वातंत्र्य सैनिकांनी सरकाराक आनी पोर्तुगीज सांस्कृतीक महोत्सव घडोवन हाडटल्यांक दिल्या. सेमान दे कोल्तुरा हो पोर्तुगीज सांस्कृतीक महोत्सव 21 ऑक्टोबरा सावन गोंयांत म्हयनोभर चलपाचो आसा. हे फाटभुंयेर स्वातंत्र्य सैनिकांची बिरेस्तारा पणजे पत्रकार परिशद जाली. गोंय दमण आनी दीव फ्रीडम फायटर संघटनेचो अध्यक्ष नागेश करमली, वांगडी प्रभाकर सिनारी आनी हेर स्वातंत्र्य सैनीक पत्रकार परिशदेक आशिल्ले. पोरूं सरकारान साग्रेस ही पोर्तुगीज बोट गोंयांत हाडून पोर्तुगीजांचे गोंयकारावेल्या गुलामगिरीचो दीस मनयलो. अंदूय तेच लोक पोर्तुगीजांचो सांस्कृतीक महोत्सव घडोवन हाडटात. ह्या कार्यावळीक सरकारान मान्यताय दिवची न्ही, नाजाल्यार स्वातंत्र्य सैनिकांक कायदो हातांत घेवचो पडटलो अशी शिटकावणी नागेश करमलीन दिल्या. आमकां आमचो स्वाभिमान आसा म्हणून आमी पुर्तुगेजांचे सगळे छळ सोसून जिते उरल्यात आनी आमकां स्वाभिमान आसा म्हणून हे असले पुर्तुगेजांच्या ह्या फटींग प्रकारांक विरोध करतात. आनी हांव तुमकां सांगता, आमी विरोध करतले आनी शेवटचो फ्रीडम फायटर जितो आसा म्हणून आमी विरोध करतले. आमी सोडचे ना. पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयाचेर राज्य केलां हें खरें, पूण गोंयकारांनी आपलो धर्म आनी संस्कृती सोडूंक ना अशें करमली म्हणटा. ती इंडियन आनी पुर्तुगीज ब्लेंडिंग म्हणून हें कितें गोंयांत आयज लोक आमी मिस्टीस, आमचे बापूय पुर्तुगेज, आमचे बापूय पुर्तुगेज, खावट्याच आसूं शकता. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. मुख्यमंत्र्याचो खासा सहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळपान केपें मतदारसंघांतल्यान विधानसभा वेंचणूक झगडपाची तयारी चलयल्या. सध्या ताणें गांवांगांवांनी मेळावे घेवपाक सुरवात केल्या. लोक सांगतले त्या पक्षाची तिकीट मागतलो अशें प्रकाश वेळीप म्हणटा. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचे खासा सहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळीपान केपें मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची तयारी चलयल्या. त्या खातीर गांवांगांवांनी मेळावे घेवन जनजागृती करतात. तो मेळावो आमी माटवेमळ खोला पंचायत
ज्या जाग्यार आसा थंयसर लागीं ग्राउंड आसा थंयसर आनी ह्या मेळाव्याक आमची तयारी आमी भरपूर केल्ली आसा. जवळ जवळ 2 ते 2.5 लोकांची उपस्थिती ह्या मेळाव्याक आमी अपेक्षा करता. लोक सांगतात त्या पक्षाची तिकेट हांव मागतलों, मात पक्षाची तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाची तयारी प्रकाश वेळीपान दवरल्या. हांव जितली आतां गेली कितली वर्सां ह्या सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आनी सामाजीक क्षेत्रांत जें हांवें काम केलां, ज्या ज्या वाड्यार हांव ह्या मेळाव्याच्या संदर्भात किंवा हांव फुडें म्हाजें पावल मारपाचें आसा त्या संदर्भात ज्या ज्या मनशां कडेन ज्या ज्या वाड्यार ज्या ज्या लोकां कडेन गेला तांकां जें हांवें कार्य केलां त्या कार्याचो आढावो आनी हांव एक व्यक्ती हें कोण कितें कशें आनी म्हाजी फुडली वाटचाल कशी आसा हें हांव सांगत गेलो आसा. प्रकाश अर्जुन वेळीप ह्या आदीं जिल्लो पंचायत वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ले. सध्या ते मुख्यमंत्र्यांचे खासा सहाय्यक म्हूण काम करतनाच तांणी वेंचणुकेची तयारी चलयल्या. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार. 40 वर्सांची पिरायत जाल्या उपरांत जण एकल्यान दोळे तपासून घेवप गरजेचें आसता. सगल्यांकूच हें शक्य जायना म्हणून गांवांनी वचून दोळे तपासपाची शिबिरां घेतात अशी माहिती मेडिकलाच्या दोळे उपचार विभागाचो मुखेली दोतोर प्रदीप नायकान दिली. पिळगांवां जाल्ल्या भलायकी शिबिराचें उक्तावण करतना दोतोर नायक उलयतालो. संवसारीक दृष्टी दिसा निमतान पिळगांव पंचायत सभाघरांत दोळे तपासपाचें शिबीर जालें. डॉक्टर प्रदीप नायकान दिवली पेटोवन ह्या शिबिराचें उक्तावण केलें. मुक्ता ऑप्टिशियन्स आनी डॉक्टर शेटयेच्या विजन केरान हेर साबार संस्थांच्या आदारान हें शिबीर घडोवन हाडिल्लें. ह्या वेळार साबार लोकांचे दोळे तपासले. गरीब लोकांक फुकट वखदां दिलीं. हे शिबीर घडोवन हाडपाक सेजा गोवान आदार केल्लो. वर्ल्ड सायड डे जरी एक दीस आसलो जाल्यार हो आमी जो कॅम्प करतले तो फुडले 12 दीस कॅम्प करतले. आता हो कॅम्प जो आमी जो ठरयला ते जागा जो चूज केला ते प्रत्येक गांवांनी चूज केला. म्हणजे खरेंच त्या गांवांतल्यान जर पेशंटाक तपासपाक येवंक जाय दोळ्याक जाल्यार ताका शहरान वचूं जाय. म्हणजे एकदम पेरिफरल एरियेक केलात आनी चडशे जी एरिया जिंगा हे मायन्स आसात थिंगा त्या जाग्यार आमी चूज केला कॅम्प. आता ह्या कॅम्पाक आमी पेशंटाक कितें करतले, आमी बेजीक सगळो आय चॅकअप करतले. हॉस्पिटलांनी वचून दोळे तपासप सगळ्यांकच शक्य जायना म्हूण गांवांनी शिबिरां घेतात अशें डॉक्टर प्रदीप नायकान सांगलें. एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन हें एक दुयेंस दोळ्यांत सुरू जालां, ताका लागून दृश्टी कमी जावपाक लागल्या. ह्या सगळ्या दुयेंसाचेर मात करतले, दोळ्याची दृश्टी बरी दवरतले जाल्यार 40 वर्सांच्या वयर प्रत्येक वर्साक प्रत्येक मनशान आपले दोळे तपासून घेवप हें खूब गरजेचें. आनी हे दोळे तपासून घेवपाक प्रत्येकाक हॉस्पिटलांत वचप हें शक्य जायना, दीस वगडावपाक शक्य जायना. ताका लागून हे कॅम्प्स आमी राबयतात. पिळगांवच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.